दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगाच्या भाऊ बहिणीनो एकटी एक फादराब आमच्या घरा आयिल्लो कापुजेन याचाक आमच्या घरा आयिल्लो आनी माय बी फादराबयलो म्हणटा माय भितर दवली म्हणून आमी माय खंय गेली पळय माय भायर आयली देवूच आयलो आमच्या घरा म्हणाली देवूच आयलो म्हणून आनी ते कदेल आनी पुसून आनी दूद करून दवरलें आनी फादराब उडलो आमकां बरा. मागीर फादराब गेल्या उपरांत देवूच आमच्या घरा आयिल्ल्या बरी जालें म्हणाले. खंय माय तुका देवूच आयल्या बरी देव खंय आयलो फादराबांगेर तुका फादराब कोण देव कोण गुर्तना गे म्हणून म्हजो एकलो भाव तो बारी तामाशा करचे ताणें तुका फादराब कोण देव कोण गुर्तना गे देवूच आयलो म्हणटा आई म्हणून. ना रे पुता खाले म्हणटात रे देवूच आमच्या घरा आयिल्ल्या बरी जालें म्हाका म्हणून आमी फादराबींगड देवींगड म्हणून भुरगीं पळयतालीं हांव. पूण माय अत्मीक जिणेंत मस्त वयर आयिल्ली तिची अत्मीक जिणेंत ती वाडिल्ली माय तिच्या खाजारी जिणेंत तिणें देवा खातीर सॅक्रिफीस करन देवाचो मोग अणभव करन तो मोग हेरांक दिवन ती अत्मीक जिणेंत तिच्या लग्नाच्या सक्रामेंता मुखांतर अत्मीक जिणेंत ती वाडोवन आयिल्ली मनीस ती. तिका फादराब म्हळ्यार खाली फकत ते फादराब न्ही फादराबातयन देवाकच सोम्याकच ती पळयताली हरयेक याजाकातय ती सोम्याकच पळयताली. देखून फादराब आमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार फादराब न्ही देवूच आमच्या घरा आयिल्ल्या बरी जालें सोमीच आयिल्ल्या बरी जालें म्हणटाली. देखून आमी फादराबुता पळयताले हांव देवाक आल्तारीर पळयताले हांव माय तशी न्ही हर एका याजाकातय हर एका बऱ्या मनशातय देवाक पळयताली. हर एका भयणीक ती बरी कामां करची मरला तक्षण एकली आमच्या घरांत आयरीण बाय म्हणाली दवली 2 बांकान भायर दवरले आनी तक्षण गेली आनी तांच्या राणींत उदक भरलें राणींत उजो घालो बाणांत उदक भरलें राणींत उजो घालो तापयलें मोरनान तिणें न्हाणयलें. मागीर तांचे कडेन वस्तूर सारन आनी ताका वस्तूर न्हेसोन मोरन 2 बांकाचेर 2 वस्तूर घालून पेट्याच्या भितर तिचे रेडी जालें हांगा पेटयले प्रूव करून पेट्यान दवरताले. कोणाचें जावं दी ती बालमनीस जावं दी सरिल्ली या दादलो जावं दी सरिल्लो ती वचोन तिच्या मोरनान येताली आनी पळयताली. तिका पळयल्लें आसतना मायन म्हणचें जालें देगा तुका पळयतना मरयेकच पळयल्या बरी जाता म्हूण जेजू ताचे थंय जेजूक पळयताली मरयेक पळयताली ती. म्हाका न्हू एकटे आमी सेमिनारींत आसतना पयलें वर्स आमचें नवी शेटेच्या पयलें वर्स आमचें त्या वेळार आमकां मेळोवंक अती एक भाग्यवंत कापुजीन फादराब आयिल्लो. तो फादराब ऋषिकेशांत जियेतालो. एक मंथनाच्या कुटुंबाचो बरो शिकपी फादराब सक्कडी सांडून हिमालय पर्वताच्या ऋषिकेश म्हणल्या जाग्यांत वचून ल्हान एक गुडसूल बांदून तातूंत तो जियेतालो. ल्हानशें कोवेंत बांदून थंय जियेतालो तो. ताचें नांव फादर अगस्तीन दीनबंधू. तुमी कोणाडी विचारल्यार इंडियांत फादर दीनबंधू कोण गे म्हळ्यार सारकी वळख सगळ्यांक आसा. हर एकल्यांक तो दीनबंधू म्हूण कोण कळीत आसा. तो दीनबंधू कोलो बरो मनीस तो स्पिरितान भरिल्लो आनी सगळो संवसार सांडून हिमालयाक वचून ध्यान करून जेजू लागीं एक जावन बेचोरिल्लो मनीस. तो अप्रूपशेन त्या पर्वतांत हांव देंवोन सकयल आयिल्ल्या वेळार आमकां मेळोवंक येतालो. तशें एपटी मेळोवंक आयिल्लो तो सेमिनारीक आयिल्लो. त्या वेळार आमी ताचे लागीं एका ब्रदरान ताचे लागीं विचारलें सोम्याचो पाटलाव करूंक अती कश्टांचें म्हळ्यार कितें सोम्याच्या पाटलाव आमी सकयल सोम्याचो पाटलाव करूंक आयला ह्या पाटलाव करचें अती कश्टांचें कश्टांपैकी खंयचें गे म्हणून ताणें फादर दीनबंधू लागीं ह्या ब्रदरान विचारलें. ह्या तरणाट्या ब्रदरान तरणाटो एका 16-18 वर्सांचो ताणें तरणाट्यान विचारलें. देखून फादर दीनबंधून एक जाप दिली मोगाच्यान म्हज्या काळजांत त्या ताय आसा तुमी आयकून ती काळजांत तुमच्या दवरचें म्हणली म्हजी कळटी विनंती तुमच्या लागीं. ताणें म्हळें तुवें क्रिस्ताक पाटलाव करच्यांत अती कश्टांचें अती वर्तें खंयचें म्हळ्यार क्रिस्ता खातीर मरचें न्ही नॉट डायींग फॉर क्रायस्ट बट लिवींग फॉर क्रायस्ट.
क्रिस्ता खातीर आमी मरचे न्ही, मरचे म्हळ्यार एका कडेन मरून जालें, कांय उपकारा पडना. पूण क्रिस्ताचो पाटलाव करचें म्हळ्यार हर एक दिसान दीस हर घडये हर दिसा जेजू खातीर जियोवचें, जेजूच्या मोगान जियोवचें, जेजू साक्षीन जियोवचें हें वर्तें म्हणालो. मोगाच्या न्हू हर एका दिसा रिताबाई आमची कशी जेजू खातीर जियेली म्हूण पळया. रिताबाई तिच्या कुटुंबाच्या बरें करच्या खातीर न्हवऱ्या भायर वचोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ताका ताका हिंग कांय मायेत ना आनी हांगा घरा इल्लेशें आसा, घरा कश्ट. ताचे आवय बापूय, घोवाची आवय बापूय, मागीर हिचीं 5 जाणां भुरगीं कोणाडी सारन ही परगांव तेका रायाच्या कामाक गेली, घरच्या कामाक गेली, ते घर कामाक ती भायर घालपाक गेली. आनी घालपाक गेल्ल्या वेळार तिणें 1 वर्सान 2 वर्सांनी ती फाटीं आयली, हांगा गांवाक आयली, परतून वचोंक आसलें तिका. आनी आयिल्ल्या वेळार तिणें हांगाचे आनी एका घराचे कश्ट तिणें पळयले आनी एका तरणाट्याक तेणें आपोवन व्हेलो. ते तरणाट्याचें नांव रोशन. रोशनाक तिणें घालपाक आपोवन येलो आनी दनयाडे उलोवन हें काम करून दिलें. ताच्या आनी एका दनयाच्या आनी एका फ्रेंडाच्या घरा ताच्या गॅरेजींत काम करून दिलें. हांगा इल्लेशें रोशनाक इल्लें गॅरेजीचें काम करता आसलें. थंय वचून तो कारां रिपेरी करून शिकोवन, व्हड लॉरयो रिपेरी करून, ट्रक्कां रिपेरी करून शिकोवन त्यात गॅरेजींत वयर येवन मागीर ताचें स्वंत गॅरेज करून मागीर काजार जावन व्हडलें घर बांदून आपलें घर आसलें आवय बापायचें इल्लेशें आसतानी आसली, तांकां माडी लावंक आनी तांक नासली, बांय कोंडून माडी लावून आनी तोट करून 1-2000 मुसोर माडी करून हेरांचे धाकटे जागे इकचे जाले कोणोवन थोट करून तो बांय कोंडून थळ्यांक करून वयर येवन कितल्या बऱ्या पळय. आनी रोशनान 10 जाणां केलें. रिताबायन म्हाकाय येलें, म्हजे जिणें बरें केलें. तशेंच सांबाराच्या क्रिस्तांव म्हणना, हिंदू म्हणना, ताणें हिंसून गरजेवंतांक पळोवन ताणें कितल्या जाणांक गॅरेजी कामां व्हरून ताच्या गॅरेजींत हेर गॅरेज विसरल्यान पुरो आपोवन व्हरतालो, विजा धाडटालो आपोवन व्हरतालो. रिताबायन खोलो सॅक्रिफायस केलो ह्या भुरग्याच्या जिणेक कसो उजवाड हाडलो. निस्वार्थ मोगान जिवोवची वाट रिताबाई शिकली आनी रोशनाक शिकयलें. तोय बिरमत रोशन मस्त जाणां भायर वच गेलो. ताच्या भुरग्यांक बरें शिकयलें ताणें. मोगाच्या आनीक तुमच्या मुखार दायरे सैरीक हांव एक दाखलो दवरतां. कित्याक म्हळ्यार मेरी बायन तिच्या जिणेंत 14 सैरीको केल्यात. 14 जाणांच्या जिणेंत चेडवां चेडक्याच्या जिणेंत उजवाड हाडला. तांकां सैरीक केल्यात. काजाराक 3 काजार जाल्यांत. एक पयसो सैरीक केल्यार म्हाका तुवालो दिया, म्हाका पयशे दिया म्हूण. आतां एक सैरी केल्यार अणपडांक सैरी केल्यार, अणपड शिकापणांतले अणपडांक सैरी केल्यार 60,000 विचारतात म्हूण एकलो रडटालो काल. 60,000 विचार, 60,000 विचारतात. 10,000 पयल्यान तुवें बांदिजे म्हणटात. आनी पळया गी हिणें मेरी बायन 14 सैरीक केल्यात, धर्मार्थ केल्यात, तांच्या जिवितांत दिवो जळयला. मोगाचें न्हू. तशेंच लिनाबाई आमच्या गांवांत हळ्ळेंत आमी ल्हान आसतना लिनाबाई आशिल्ली. दोगा लिना आशिल्ली. एक पयलें जावन मागीर सूण लिना आयिल्लें. एक बागिलिना म्हूण एकल्याचें नांव तरणाट्यांनी तिका नांव दवरलें बागिलिना आनी एकल्याक काली लिना म्हूण. एकल्यान बागिलिना, एक काली लिना म्हूण. आतां काली लिनाच्या विशयान उलोवन आमकां कांय फायदो ना, ताचें उलोवचें नाका. ह्या बागिलिनाच्या विशयान उलया. बागिलिना तें घालपाक गेलें, घालपाक गळटलें तें. ताचे भयण बेन्नी काजार जाल्लें. काजार जावन बेन्नीक 5 जाणां भुरगीं आसलीं. बागिलिनाचे व्हडलें भयण, तांकां त्या 4 जाणां भुरगीं तीं. व्हडल्या भयणीक 5 भुरगीं आशिल्लीं. आनी ताचो भावजी एक्सिडेंट जावन सरलो. एक्सिडेंट वाटेर चलोवन येताना एका ट्रॅक्टरान खाली आनी मारून तो ताका पडोवन तो मेलो, मरण पावलो. भयणीचे कश्ट पळोवन न्हवरो ना, 5 जाणां भुरग्यांत तांकां शिकयचे दुबळी गायी आनी म्हणटाना तें घालपांत काम करून पयशे पुरा भयणीक धाडले. बऱ्यो सैरी घेतालो. व्हडल्या भयणीक तितले सोबितांतले व्हडले भयण. पूण बागिलिना बारी लक्षण, बारी सोबीत घालपांत आलें. पुरा गळोवन भयणीच्या भुरग्यांक ताणें शिकयलें. आनी भयण
एक दीस ताका एक स्ट्रोक जालो, ब्रेन स्ट्रोक जालो, मेंदाची शीर फुटली आनी पडोवन ताका हार मारल्या बरी जालें, एक सायडीत गेली. तशें त्या भयणीची सेवा करच्या खातीर तें गल्फ सोडून आयलें. आनी हें भयण कांय बलाक येनासलें, व्हडलें भयण. आनी आतां तें भयण बेन्नी हार मारल्या उपरांत 40 वर्सां बेड्डार जियेलें, 40 आनी 3 वर्सां बेड्डार. बेन्नी एक हार मारल्या उपरांत, स्ट्रोक जाल्या उपरांत मरण पावलें जाल्यार तितले कश्ट नासले जाले, तांकां कश्ट जायना. पूण हार मारून एक सायड गेल्ल्या उपरांत उलोवंक जायना, आनी कांय जायना, एक सायड ना, तोंडांत उलोवंक समज जायना, बेड्डार 40 वर्सां. तुमी चिंता, कोणी मनीस हार मारली बेड्डार पडोवन आसतना 40 वर्सां वाचोवंक जाता गी म्हूण पळया. तुमकां जकलो जाय जाल्यार त्या घरा आपोवन व्हरता, येया. बागी लिनान त्या नमनेर सेवा करून ताची सगळी जिणी भयणीच्या भुरग्यांक आनी भयणी खातीर ताणें आडो दवरली. ताची जिणी ताणें वारयली आनी घरकाम करून ताणें दवरुलें जोडुलें पुराय भयणीच्या भुरग्यांक आनी पुरा तांकां पोंता बऱ्या फाल्यां केलें ताणें. आनी भुरगीं बऱ्या वाटेन पावलीं. भयणीक आदार जावन तें जियेलें. भयणीक जाय तो आदार दिलो आनी 40 चड वर्सां हार मारल्या, स्ट्रोक जाल्ल्या भयणीची सेवा केली. आनी तें 40 वर्सां उपरांत तें भयण सरलें. आतां आमी तुमी वचून हाचे कडेन विचारा, बागी लिनाले कडेन विचारा, वतले कश पावले म्हणटा. ते म्हणटा ना, ताचो म्हाका देवान म्हजो हात सोडूं ना, म्हाका संतोश दिला जिणेन, म्हाका देवान समाधान दिलां, म्हज्या हाता पांयांक सूख दिलां, म्हाका बरी भलायकी दिल्या म्हणटा. आपली जिणेचो सगळो सॅक्रिफायस भयणी खातीर ताणें केलो. बागी लिनान म्हाका न्हू, आमी कशें जिवचें, हाव वी आर टू लीव, आमी कशें जिवचें. जो कोण स्वार्थी, आपणाचेंच चिंतून, सेल्फीश म्हळ्यार आपणाचें सगळो दिसी ताका पडोवन गेला, हेरांचें पडोवन वचना. सेल्फ सेंटर्ड म्हळ्यार आपणाचेंत खंयचेय संबंद जालो आपणाचेंत. इगर्जेच्या कडल्यान संघ संथेवन गेल्यार थंय आपणाचें बरें, आपणाकय बरें मेळटा, आपणाकय पावर मेळटा, आपणाक इल्लो लाभ करी येता, आपणाचो फायदो खंय उठयत म्हणून. आपणाचो फायदो उठोवन जे एकत पडोवन गेला पळय, त्या रितीन जियेतात तो बिलकुल नीज जिवीत जिणेचो शेवट तो आपणा येना म्हणून जेजू शिकयता. कोण आपणा खातीर गेल्ल्या कडेन आयिल्ल्यान ती हरएकान ती संवसांग रिगोवन आपणाचो फायदो उठयता पळय, ताका बिलकुल आपल्या जिणेचो शेवट तो पावोवंक ताच्या कारणान जायना म्हणलें शिकाप जेजू आमकां शिकयता. डू नॉट एकम्प्लीश देर गोल, दे डू नॉट एकम्प्लीश देर गोल. तांचो जिणे शेवट ते पावयनात. ती शेवट त्या शेवट आमकां बरें, म्हाका कितें बरें गी, आपणाकच उंच उबारचें तें सोडटात. तांचो जिणे शेवट म्हळ्यार आपणा कितें बरें गी म्हणून हरएकान ती पळय, म्हाका कितें बरें, म्हाका कितें फायदो, म्हाका कितें लाभ मेळटा म्हूण हरएकान ती सेवा म्हणली तांच्या ना. आनी एकल्या कितें बरें जायत म्हणलें ना. आतां आमी कावन्सिलींग करता तीं कशीं बरीं जायत तें चिंतप आमकां हेजें. आपणाकच उंच उबारचें, रामच्या वयर आपूण व्हडलो आपणाचो तूं तांकां भारी आपणाकूच उंच उबारल्यार तांकां भारी बरें जाता. जेजू सांगता, जो कोण आपणाचें मात्र ताका पडोवन गेला, आपणाचो मात्र फायदो चिंता दीस आनी रात, ताका मात्र हेरांच्या की वयर उबारोवंक, पूट युअर सेल्फ एबाव अदर्स, हेरांच्या की मुखार तुका घालूं, हेरांच्या फुडें हांवें मुखार आसाजें म्हणून तूं जिणेंत एक अती मुख्य, अती गरजेचें वगडयताय म्हूण सांगता. जेजू आयच्या वंदेलान सांगता, तूं जिणेंत अती वर्तें, अती गरजेचें, अती प्रामुख्याचें तूं वगडयताय म्हूण जेजू सांगता. जेजू, यू लूज वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन युअर लायफ, यू लूज वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन युअर लायफ म्हूण जेजू सांगता. यू लूज युअर वेरी सोल. जिणेंत आमच्या काळांत अती वर्तो म्हळ्यार आमचो आत्मो, तो देवातान आयिल्लो, तो देवा फाटी येता. आत्मो ससनाच्या ससनाक तें अती मुख्य आशिल्ल्यान तूं वगडयताय हें चिंताप तुवें दवरकणेचें. तुज्या जिणेंत अती कितें वर्तें, अती कितें मुख्य तें तूं वगडयताय म्हूण जेजू सांगता. जर तर तूं निस्वार्थीपणी जियेल्यार, लिव सेल्फलेसली, हेरांक तुज्या फुडें घाल,
पूट अदर्स बिफोर यू, पूट अदर्स बिफोर यू. हेरांक तुज्या की पयलें पळय, तांकां पळय मुखार, तांकां मुखार स्थान दी. आनी तूं अशें करतना तुज्या जिणेचो शेवट, लायफ्स गोल तुका मेळटा. यू फायंड युअर ट्रू पर्पज इन लायफ. तुज्या जिणेचो शेवट, नीज शेवट तुका मेळटा. तुजो आत्मो विबाडिना, तुजो आत्मो वाडटा आनी देवा थंय एक जाता. सत्याचें सूख तुका लाभता. तुज्या जिणेची संतृप्ती तुका मेळटा. तुवें आशयल्लें समाधान, आशेलो संतोश, तुज्या जिणेची संतृप्ती तुका मेळटा. हेरांक तुवें आदार दिल्यार, हेरांचें बरेंपण आशयल्यार तुज्या जिणेची संतृप्ती, तुज्या जिणेचो संतोश देव तुका फावो करता. जेजू नीज देव, तो पवित्रताचो दुसरो जण. बापा आनी पवित्रत्व्या सांगता त्याच्या बागी एकटेरान तो आसा. एकवटान आसलो जेजू, ताच्या काळजांत नीज मोगाची जर वळटली, नीज मोग, प्युअर लव ताच्या काळजान बरोवन आसलो. त्या खातीर तो मनीस जालो. त्या खातीर तो कठीण वळवळ्ळो. नीज मोग, प्युअर लव, परिशुद्ध मोग ताच्या काळजांत आशिल्ल्यान जेजू वळवळ्ळो. ताका जिवेशी मारलो क्रुसार. हें ताका संतृप्ती दिता गे, हें ताका तृप्ती दिता गे, संतृप्ती, हें ताका संतोश दिता गे, खंडीत ताका संतृप्ती दिता. क्रुसार मेल्लो, वळवळ्ळो, ते खंडीत ताका संतृप्ती, ताका संतोश दिता. कित्याक दिता? ताचो सॅक्रिफीस, ताचें काळीज कितें जावन आसा, त्या सॅक्रिफीस, ताचें काळीज कितें जावन आसा तें तो सॅक्रिफीसान बरयल्लें काळजांत मोगांत तो ताच्या काळजांत सॅक्रिफीस येता देखून तो ताका खंडीत संतोश दिता. ताच्या नीज काळजांत आयलो सॅक्रिफीस तो. त्याच्या सॅक्रिफिसान बरयल्लें काळीज देखून तो सॅक्रिफिसांनी जारी केलो देखून ताका खंडीत संतृप्ती, संतोश, समाधान दिता. तो मोग जावन आसा, जेजू मोग जावन आसा, देव जावन आसा मोग. आनी मोग केन्नाय आपणाकच दिता. जेजू मोग जावन आसा आनी जेजू मोग जाल्ल्यान मोग आपणाकच दिता. सेल्फ गिवींग करता, ताकाच तो दिता. हें संतृप्ती दिता. वो मोग आपणाकच दिवचो मोग संतृप्ती दिता. वो मोग केन्नाय हेरांचें बरेंपण पळयता. केन्नाय हर काळारी सदांच हेरांचें बरेंपण पळयता. हेरांक आदार दिता, हेरांक सपोर्ट करता, हेरांचें बरेंपण आशयता, हेरांचें बरेंपण पळयता, हेरांचें बरेंपण करता. मोग प्युअर, परिशुद्ध जाल्यार, तो मोग निस्वार्थ जाल्यार, टोटल जाल्यार, मोग प्युअर जायचे, परिशुद्ध जायचे, मोग निस्वार्थी जायचे. निस्वार्थ म्हळ्यार हेरांचें बरेंपण चिंतचें, तुजें बरेंपण, तुजो फायदो उठोवचो न्ही. आनी टोटल संपूर्ण तो मोग दिता जाल्यार तसलो मोग तुका सदांच संतृप्ती दिता. तसलो मोग तुका संतोश, नी समाधान, तुवें आशिल्लें सर्व तो मोग तुका दिता. जेजूचें सॅक्रिफिसाचें मरण ताचें निस्वार्थ मोग दाखयता, आमकां सोडून दिता. जेजूचें सॅक्रिफिसाचें मरण आमकां सोडवून दिता. मात्र न्ही, ताकाय तृप्ती, ताकाय संतृप्ती दिता. ताच्या मनशा सैमान ह्युमन नेचरांत ताका संतृप्ती दिता. कित्याक ताचें मरण एक वर्त्या नीज मोगाची करणी जावन आसली. मोगाच्या बाबय न्ही न्हू, जेजूचो फाटलाव करूंक जेजू कठीण कंडिशन घालता. जेजू बेश्टे म्हजो फाटलाव कर म्हणना, कठीण कंडिशन, कठीण शर्तां घालता. जेजू ताचो मोग करूंक कठीण शर्तां घालता. आयच्या वांजेलांच्यो जेजू सांगता कठीण म्हाका ती कठीण म्हूण दिसतात. म्हज्या वरना चड आपल्या बापायचो या आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. आयच्या वांजेलांत 13 आयतार आमी आज संभ्रामता. आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता म्हज्या वरना चड आपल्या बापायचो जावं, आपल्या आवयचो जावं मोग करता तो म्हजो शीस जावंक लायक न्ही, म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय म्हणटा जेजू. खोल कंडिशन पळया. म्हजे वरना चड आपणाच्या पुताचो, म्हज्या वरना चड आपल्याच्या दुवेचो जो कोण मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही, म्हजो शीस जावंक तो फावो न्ही, योग्य न्ही म्हणटा. तो ना फावो म्हणटा, तो ना लायक. हें कठीण शर्त पळया. कोणाकी शीस जावचें जाता गे. हें कंडिशन पळयार कोणाक एक शीस जावया म्हळ्यार जाता गे.
जेजूने सोड आवय बापायचो मोग करूं जो पुताचो दुवेचो मोग करूं जो हें कठीण शार्तां हें कठीण जालें कोणाच्या शीत जावंक जाता जेजूचो ह्या शार्तांनी ही शार्तां घेवन कोणी एकल्यांनी जेजूची शीस जावंक जेजूचो शीस जावंक जाता गे लूक हियर पूण जेजू सांगता की हें सांगता ना जेजू हें सांगिना की आपल्या कुटुंबाचो आमी मोग करिना हे म्हूण जेजू सांगना जेजू हें सांगना लूक हियर जेजू सांगना गे आपल्या कुटुंबाचो मोग करिना जो म्हूण जेजू सांगना बागार जेजू सांगता सगळ्या परस चड जेजूच्या मोगाक आद्यता दिजे जेजूच्या मोगाक प्रायोरिटी दिजे आद्यता फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जेजूचो मोग म्हज्या मोगांत पयलें स्थान जेजूक मागीर दुसरें बावयक बापायक भावा भयणीक दुवेक पुताक आनी मागीर पयलें जेजूचें प्रश्न जेजू पयलें स्थान दिजे जेजू हर एक पटी हांव मोगाक बेसरतना जेजूचो मोग नियाळीचे हर एक हांवें डिसिजन काडयतना हर एक विंचवणी करतना जेजूचो मोग म्हाका दिसाचे पयल्यान पयलें देवाच्या मोगाक आमी प्रतिनिध्या दिचे वो सॅक्रिफीस व्हरतो सॅक्रिफीस जर तर हांवें कालें करतना हांवें सॅक्रिफीस केलो जाता व्हरतो सॅक्रिफीस पोरयेक हांगा पयलो कुमगार आयिल्लो ती सारूंक आयिल्ली खालें म्हळ्यार पयल्या कुमगाराक आमी सोरो आनी वांटी येतगी ओपन बार दोर येतगी म्हणून तांच्या मदें दोग जाण त्या पुताचो नातवाचो पयलो कुमगार आवय आनी बापय आतां आनी ती पयलेंच्या इल्लोसो पियेल्यान कांय ना म्हण तांची दिल्यार जाता दिनात येता म्हणून आवय आनी बापय त्या पुताचे आवय बापय मागीर आतां दुवेच्या कुटुंबांतली आतां पूत आनी पुताचें हें आनी सुणू आतां पूत आनी सूण तांचो भुरगो पयलो भुरगो तांकां दोगां भुरगें पयलो भुरगो चरको ताचो पयलो कुमगार आतां पयलो कुमगाराक आमी सोरो दिता म्हणून देखून आमी सांगलें आतां आमी कांय ताका सोरो दिनाका म्हणना पवित्र कुमगाराक सॅक्रिफीस व्हरतो सॅक्रिफीस जाता तुमी काणयल्लें डिसिजन त्या सॅक्रिफिसान बरयल्लें जायचें म्हणून मागीर तांणी अनलिमिटेड आयस्क्रीम दवरता अनलिमिटेड फ्रूट सलाद दवरता आनी अनलिमिटेड कितले पटी ओपन कितलीं आयस्क्रिमां काणयत कितलें रसगुल्ला काणयत कितलें पेडा काणयत तुवें पूण सोरो तांणी दवरना निर्धार काणयलो कित्याक म्हण आमी सोरो दवरुना म्हणूना थोडी म्हणली 2 रावंड दिवयेत आनी आमी कांय म्हणूना आमी म्हळें तुमी करचो सॅक्रिफीस व्हरतो जाल्यार देवाक बरो पण युकरिस्ताचो वो संभ्राम देखून तुमी करचो सॅक्रिफीस पूण ताणें व्हरतो सॅक्रिफीस केलो मोगाच्यान खाण जेवण मागणें आनी आमी गेल्यो खोलें बरें संभ्राम पूण सोरो नातलो देखून तुजो मोग करता मोगाच्या विधानान पळय मोगाचें विधान आमी केदाळ म्हणटा उबी दोतोर आमी शिकयता सोर वस्तू प्रास हांव तुजो मोग करतां सर वस्तू उपरांत हांव सो मोग जावं आनी म्हजो हांव मोग केल्या बरी पेलाचोय मोग करता उबी दोतोर न्ही तें मोगाचें विधान म्हणटाना सॅक्रिफीस व्हरतो थंय आसा जेजूचो मोग सगळे वर्सां उपरांत सॅक्रिफीस ह्या कुटुंबान सोरो दिजालो व्हडल्या कुटां बरी जोड नायल्यांत बरे पयशे आहात आवय बापाय लागीं आनी दुडू आसल्यार तांणी सॅक्रिफीस केलो जेजू खातीर जेजूच्या मोगान सर वस्तू प्रास सोऱ्या प्रास व्हरतो हांव तुजो मोग करता म्हणून खोलें बरें कुटां मोगाचें खोलें बरो निर्धार तो आपलो जीव वांटोवंक सोदता तो आपलो जीव आनीक आयच्या वंजेलांत आनी एक उतार पळया खोलें शर्त घालता पळया जेजू आपलो जीव वांटोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडयता आनी म्हजे पासो तो आपलो जीव वगडयता तो आपलो जीव वाटयता जो कोण दुडू आस्त बोदीक अधिकार पावर आनी पावर करचें आस्त करचें दुडू करचो हाका तांच्या जिणेचो एक शेवट कर खणयता आस्त करचें म्हाका पडोवन गेलां अधिकार दाखोवन सोदता म्हाका दुडू बोदीक करचें म्हाका पडोवन गेलां तांकां तात्कालीक भद्रती तात्कालीक टेम्पररी तांकां सेक्युरिटी मेळटा टेम्पररी भद्रती टेम्पररी सेक्युरिटी पयशे तांकां म्हाका कांय भियेना पयशे आहात म्हाका कांय भियेना केदळ म्हणसर हाडे पोरयेक मस्त ग्रेस्तांच्या हांक कॅन्सर आयलां आनी मरच्या रिस्केर आसा मस्त करशिल्ले भायल्या गांवांत जर्मनी व्हरून बरेंपण दिसना दीस गेल्या बरी उणें जावन येता मस्त दुडू करशिल्लो म्हणून टेम्पररी सेक्युरिटी मेळटा आमी भायर येता जर्मनी येता ट्रीट करून येता
जर्मनीसून गूण जालें गी टेम्पररी बगलें आतां परतून चड जाला म्हण आयकून येता. देखून मोगाच्यानो तुका तरी तुका सतना बाळचें नीज बाळचें तसलें बट लूज वॉट यू ट्रुली मॅटर्स इन लायफ. तुका टेम्पररी तुका सिक्युरिटी मेळटा पूण बट यू लूज वॉट इज ट्रुली मॅटर्स. तुका जिणेंत जाय जाल्यार गरजो तूं वगडयताय. तो जावन आसा तुजो आत्मो नीज संतोश. जो कोण निजाकी जेजू क्रिस्ताक सरेंडर करता ती नीज जिवीत सोदून काडटात. जेजूक तूं सरेंडर केल्यार, जेजू क्रिस्ताक तुवें सरेंडर केल्यार तूं नीज जिवीत सोदून काडटाय. नीज जिवीत रियल लायफ तूं सोदून काडटाय. जेजू शिकयता की नीज जिवीत स्वार्थपणांत ना. आपणाकच हेरांक दिवच्यांत त्या मोगांत नीज जिवीत आसा. आपणाकच तूं हेरांक दिताय, गरजेवंतांक पावताय तर तो मोग दाखयताय पळय, त्या मोगांत नीज जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत तांचो आठापून आसा. जो कोण ताणें दिल्ल्याक पळय हांवें धाडल्याक जेजू म्हणटा आनी एक शर्त घालता पळय जेजू. जो कोण हांवें धाडल्याक स्वागत करता तो म्हाकाच स्विकार करता म्हणटा जेजू. जो कोण हांवें धाडल्याक स्वागत करता तो म्हाकाच स्विकार करता. जेजू आपल्या मिशनरीन थंय आपणाकच लेखता. जेजू कोणाक आमकां मिशनरींक धाडलां गे त्या मिशनरी थंय जेजू आपणाकच लेखता. एक क्रिस्ती मिशनरी जेजूकच प्रतिनिधी दिसता. क्रिस्ताचो मिशनरी कोणाचो प्रतिनिधी तो क्रिस्ताकच प्रतिनिधी दिसता. तो रेप्रेजेंट करता जेजूकूच. प्रवादी आनी नितीवंत मनीस ते देवाचे सेवाक म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. हर एक प्रवादी, हर एक नितीवंत मनीस. आतां बेन्नामो, फेलिक्सामो आनी तोमासामो, पेद्रामो, लुईसामो, सिरिलामो, पावलामो हे कोणाचे? हे नितीवंत मनीस देवाचे सेवाक ते. हर एक प्रवादी, हर एक नितीवंत मनीस. लिनाबाई, जतुबाई, बिज्जूबाई, तेज्जूबाई कोण ती? ते देवाचेच सेवाकां ती, देवाचे सेवाक. जेजूक कोण तांकां आदार जेजूक. जो कोण जेजूक आदार दिता, जो कोण तांकां आदार दिता, तांकां सपोर्ट करता तो जेजूच्या तांच्या मिसांव कामाक वंटेली जाता. हांव आतां मिसांव काम करता जाल्यार आमकां सपोर्ट करतलो म्हज्या मिसांवांत वंटेली जाता. कोण पाप साहेबाक सपोर्ट करता गे तो पाप साहेबाच्या मिसांव कामांत वंटेली जाता. एका मिशनरीचे कोण सपोर्ट करतात ती त्या मिशनरीच्या तो खरें काम करता ताका ती वंटेली जातात. आनी आमचे वडविकाय स्टार्ट आमचे स्टेटस न्ही, आमची वडविकायेंत आमच्या स्टेटसांत आमी पळयनाये भागार देवाक सेवा करतल्यांक सोदून काडून कुमूक करीत जाय. आमी बरी आमचें स्टेटस, आमी बरी आमची वडविकाय मात्र पळयल्या पावना. भागार देवाची सेवा करतल्यांक आमी सोदून काडचे. नीज जावन देवाची सेवा करचो कोण तो म्हूण सोदून काडचे. सोदून काडून ताका सपोर्ट करचें, ताका कुमूक करीत जाय. वो सॅक्रिफीस व्हरतो, वो सॅक्रिफीस दवरतो, वो सॅक्रिफीस देवाक मोगाचो, वो देवाची काकूळचो संवसारा वळाचें करता आनी देवाक मानवता तो सॅक्रिफिसाक देव रिवॉर्ड दिता. देव ताका भोवमान दिता, इनाम दिता. वो सॅक्रिफीस ती शुनेमाची स्त्री करता. ती एलिशा प्रवादीक जेवण दिता. बुकेल्या एलिशा प्रवादीक ताचें खरें काम एलिशा प्रवादीक तिणें जेवण दिलें पयल्या वचप सांगता. वो सॅक्रिफीस ती करता. शुनेमाची ती स्त्री, ती ग्रेस्त स्त्री ती जेजू देवाच्या प्रवाद्याक गुर्तीस दिता. वो प्रवादी नीज प्रवादी म्हणून वळखल्या उपरांत ताका जेवण दिता, ताची सेवा करता. ताका देव रिवॉर्ड दिता, देव ताका इनाम दिता. देव तिका इनाम दिता. तिका भुरगीं नातिल्लीं, देव तिका चोरको भुरगो दिता. तुवें देवाच्या मिशनरी खातीर, देवाच्या मणियारांक तुवें तांची सेवा केली जाल्यार तेन्ना देव तुका रिवॉर्ड दिता. कोलो रिवॉर्ड तो तुका नीज संतोश तुज्या काळजांत परजळटा. तूं क्रिस्ताच्या कुटुंबाचो सांदो जाताय. तो सस्नीक संतोश तुज्या काळजार रास करता. तूं फ्री जाताय, स्वतंत्र जाताय. खाल्यान बांदपासा बरें तूं खंयचे बांदपास बगिनात.
थोडे वटे येतात आनी म्हणटा पळय आमकां बिया सकयल बांदपा आसा म्हाका बांदपासान गल्ल्या बरी जालां बांदपासान गल्ल्या बरी जालां समाधान ना म्हूण ना तुका स्वतंत्र मेळटा बांदपासाच्यो सगळी तुट्टात तूं स्वतंत्र जाताय तूं फ्री भोगता तुका मोगाच्यान आयच्या वाचपांच्या लितुर्जीतावन आमकां खंयलीं लिसांवां मेळटात पयलें लिसांव आद येता आमी आमच्या मागण्याक देवा लागीं बरो संबंद आसा करचें तसलें मागणें देवा लागीं घट्ट संबंद देवा लागीं हाडचें मागणें एक बोळादीक संबंद आसा करचें मागणें आमी आतां धरीचें हें पयलें लिसांव शिकयता दुसरें लिसांव कितें म्हळ्यार आयचे वाचपांची लितुर्जी आमकां दुसरें लिसांव कितें म्हळ्यार संतृप्ती मेळचे तसलें सॅक्रिफीस करीचें बऱ्या कामा खातीर आमी सॅक्रिफीस केल्ल्या वरवीं आमकां संतृप्ती मेळटा म्हणून हें लिसांव आमकां आमी दनखणेच्या मतींत हें मेळ्ळें बागिलिनाक रिताबायेक बऱ्या कामाक लागून तांणी केल्लो सॅक्रिफिसा खातीर तांकां मेळ्ळो संतोश तांकां मेळ्ळी संतृप्ती आमच्या दोळ्या मुखार जावन आमी हेरांक बरें करूं मुखार येचें तिसरें लिसांव बरें करतेल्यांक आमी आदार दिवचे आमकां बरें करूंक जायना आतां आमकां हॉस्पिटलांत वचून वखदां दिवंक जायनात दुर्बळ्यांक आनी पुरा फादर दोमिनीक तो वेंडलोक आस्पत्रेंत येतालो वखदां दितालो लोक ताका सपोर्ट करतालो तांकां वचून पिडेस्तांक दुर्बळ्यां पैकी दुर्बळ्यांक वचून वखदां दिवंक तांकां जेवण दिवंक जाय नासलेलीं फ्रुट्सां व्हरतलो तो ॲपलां मोसुंब्यो व्हरून दितलो बॅगांत व्हडलें बॅग फ्राय जाली जाल्यार फादर दोमिनीक बेगस बॅगांत घालून तो वेंडलोक आस्पत्रेक येतालो थोडे फावटी तांचे कडेन खायना आमचे कडेन सांगतालो आज हॉस्पिटलाक वचोंक कांय फादर काही येना म्हूण तेन्ना आमी तेन्ना येताना आयिल्ले कोणें खालें आमकां 1000 लग्नाच्या काजारा गेल्या रेस्पेरा गेल्या तांणी 100 रुपया 200 रुपया दिवंक छाड्या 500 रुपया दितालीं थोडीं बरीं मनशां आमकां पाद्राबांक ते 500 रुपया काडले ताका दिले आमी तेन्ना ताचें हांवें वचाचें म्हणना फादर दोमिनीकान वेंडलोक आस्पत्रेंत दुर्बळ्यांक करच्या त्या मिसांव कामांत वांटेली जाल्यार बरें जालें देखून मोगाच्यान वचले आमी सपोर्ट करन भावार्थाची मौल्यां हेरांक दिवन शेअर करीचे आमी आमचो भावार्थ कोलो म्हणून आमी हेरां कडेन उलयतना मस्तू पयशां विशयांत दुडवा विशयांत आस्ती विशयांत शिकपा विशयांत कामा विशयांत उलयता पूण भावार्था विशयांत तुजो भावार्थाचो दिवो परजळ्ळ्या विशयांत देवा लागीं कसोचो संबंद त्या विशयांत तुवें हेरां लागीं शेअर करीचें चवथें लिसांव ल्हान करण्यो दयाळ करण्यो ल्हान व्हडलें घाल करा इगर्जेची तोर बांदा व्हडले दोरे बांदा आनी कांय व्हडलें करचें म्हणून ना ल्हान दयाळ करण्यो स्मॉल ॲक्ट्स ऑफ कायंडनेस अति मुख्य अति गरजेच्यो ल्हान करण्यो अति म्हत्वाच्यो अति गरजेच्यो आमी करच्यो ल्हान करण्यो म्हाका व्हड करण्यो म्हळ्यार जायनात व्हडल्या काय बांदूक आनी वचना ल्हान करण्यो खंय हांगा एकल्या उत्तेजन दिवन त्या भुरग्यान 30 मार्क काडचे फॉर 96 मार्क काडल्यात PUCंत एकलो भुरगो 500 मार्क काडचो 84% आयला ल्हान कामां बसून ताचे कडेन उलोवन इल्लीशीं फोणां काडून उलोवन ताका वयर हाडलें कितल्या जाणां भुरग्यांक बियान डोफामीन उणें जाता बियाल्या वेळार भुरगीं शिकतात बेतात बियेल्या तक्षण तांचो मेंदू काम करना तेजे ग्रंथी काम करना ती ग्रंथी वयर वचचे डोफामीन सरोटी वयर वचचे थोड्या भुरग्यांक तकली गुलाबरी हांगा ग्रंथी उणी जावन तकली गुंता मेंदू गुंता काम करना पडलीं भुरगीं आसात पडनातल्या भुरगीं कितल्या जाणांक केलां वचना म्हणल्यार भुरग्यांक हांगा हाडन रिक्षार बसय येया म्हण हाडल्या तक्षण आमी वेलोशेत कॉलेजींत हाडलें आनी ते मॅथ्सांत फर्स्ट त्या सब्जेक्टान पयलें बरें हुशार भुरगें आमी सजून काडलें ताका वचपुता म्हणून 9 o'clock 2 मिनटां पयलें ती भितर गेलीं आनी बसोवन बरें म्हणून क्लासीन फर्स्ट आयलें ल्हान करण्यो अति म्हत्वाच्यो त्यो आत्मीक जिणी वाडयतात त्यो देवाच्या राजांत अति मुख्य गरजेच्यो मोगान हेरांची सेवा सक्री आमी करचे जेजूच्या मोगान हेरांची सेवा सक्री ल्हान करण्यो एक जस्ट आमच्या वयर आमी तिसऱ्या माळयेर म्हण चिंतया आमच्या वयर चवथ्या माळयेर तांचे भुरगीं भायर आहात सड्ड फोणांनी करिनात आवय बापूय मात म्हाताऱ्यांक तांकां तुमच्या घरा एकटी आपया जेवणाक तुमी एकटी तांच्या घरा बसून इल्लें रांदून ताका दिया तांकां जे बसून उलया उत्तेजन दिया देवाची सेवा साकरी केल्ल्या मोगान केल्यार देव दिवचें समाधान तूं ह्या संवसारांत खंय मेळना देवाच्या राजा खातीर वावुरल्यार मोगाच्यान सोम्यान बसयलां देवाच्या राजा खातीर तूं वावुरल्यार सोम्यान बसयलां ताची बसवण्यो आसात कितल्यो बसवण्यो आसात 7,000 बसवण्यो आसात बायबलांत
हांव तुमकां समाधान दिता, हांव तुमकां भलायकी दिता, हांव तुमकां संतृप्ती दिता, हांव तुमकां समृद्धी दिता, हांव बरी भलायकी दिता, तुमच्या सांगात हांव आसां, तुमकां आदार दिता, तुमच्या कश्ट वेळार पावता, तुमकां सांडून घालिना. कितल्यो बसोन्यो आहात त्यो सगळ्यो बसोन्यो आमकां दिल्ल्यो त्यो बायबलांत आहात. मोगाच्यानो त्यो बसोनी आसात आमी बरें केल्यार देखून सेवा आनी सॅक्रिफीस केल्यार ताच्यो वर्त्यो बसोवण्यो वर्ते इनाम वर्ते रिवॉर्ड्स देव आमच्या दाखोवन दवरला. देवूच आयला आमच्या घरा, देव आयला आमच्या घरा म्हणाली माय. ह्या खातीर हेरांतय देवा पळोवची म्हजी आवय. मुखार आमचें काळीज तशें जावं दी. देवाकच आमी कोणाक दिता, कोणाची सेवा करता तें देवाकच आमी करता. हेरांतय देवाक पळयल्या वेळार, देवाचो मोग पळयल्या वेळार देवाकच दिता. देवूच आयला घरा. दिव्यवाणी